जो इनिंगन आहा वो गोंयांत क्रिमिनल ड्रग नेक्सस कसो चलता तो एक्सपोज करीत आहा आनीक तांणी म्हणल्यार ऑन रिकॉर्ड थंयचो पुलीस कमिशनर मागीर एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती असले लोकांक कोर्ट केल्ले आहा. आता ह्या इश्यूचेर हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता. 2022 असेंब्ली इलेक्शनाचे पयलीं आमी सरकार मेरुवाना म्हणल्यार गांजा लिगलायज करूंक सोदता म्हणून हांवें बोवाळ केल्लो आनी तेन्ना हांवें अशें करून म्हणिल्लें की ही बीजेपी गोंयची बीजेपी ही भारतीय गांजा पार्टी. हे तेन्नाचे बीजेपीचे स्पोक्समॅनाक बी राग आयिल्लो आनी तांणी रोखडेंच ताचो धिक्कार केल्लो आनी दे डिसमीस दीस की अशें कांय ना. काल जो हैदराबाद सिटी पुलीस कमिशनर CB आनंद म्हणून जो ह्या सूरज नांद्रेकरा कडेन उलयला ताणें ऑन रिकॉर्ड सांगिल्लें आहा की नेक्सस बिटवीन ड्रग ट्रेड and the establishment, that means the government in Goa exists. कसो तो सांगता की powerful drug lords are operating fearlessly and freely. सारखे बिंदास तांचे चल्ला. कळ्ळें? हैदराबादची पुलीस टीम येता तांचे मुवमेंट लीक केले ड्रग लॉर्ड्स. तांचे स्टाफ म्हणल्यार हैदराबाद पुलिसाक एसॉल्ट केलो. 30 कुत्रे तांचेर सोडले आनी आमचो गोंयचो DGP तांचे फोन पसून काडपाचे आतां ताणें बंद केले. हे हांव उलयना, हे पेपरार आयला आनी इट बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड. आतां हातूंत कितें दिसता, हातूंत एक एक्सपोज जाता की गोंयांत ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. कळ्ळें तुका न्ही? आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा की गोंयांत ईज ऑफ डुईंग बिझनेस करपा खातीर आपण चेंबर ऑफ कॉमर्साक मेळटा, बजेट बरें प्रेजेंट करतलो. सो ईज ऑफ डुईंग ड्रग बिझनेस इज व्हेरी हाय इन गोवा. हे सारखें सिद्ध जाता. दुसरें म्हणल्यार हैदराबादचे पुलिसांकडे सरकारान सांगलें ओ गोंयचे इस्टॅब्लिशमेंटान सांगलें की एक्शन ऑन ड्रग्स म्हणजे ड्रग ट्रेडाचेर जर एक्शन घेतली जाल्यार इट वील एफेक्ट टुरिजम. टुरिजमाक हे बाधा पडूंक शकता. हाजो अर्थ कितें की पंजाबाक आमी उठता पंजाब बी म्हणून आयकतले पळय, तशें उठता गोवा इज अ फायनान्शियल मॉडेल फॉर द गोवा गव्हर्मेंट. की गोंयांत ड्रग्स चलप हो एक फायनान्शियल मॉडेल आमच्या सरकाराचो असो जाल्लो. 2020 कोविडाच्या टायमार आमी सरकार गांजा लिगलायज करूंक सोदता म्हणून आमी बोवाळ केलो. हो बोवाळ जातकर जानेवारी 2021 मुखेलमंत्र्यान असेंब्लीन सांगलें की हो प्रपोजल आपण ड्रॉप करता. आता हो मुखेलमंत्री खुबदां सांगता आमी जाता भलतेंच, हें आमकां बाय एक्सपिरियन्स खबर आहा. म्हणून आमी RTI घाली हेल्थ डिपार्टमेंटाक सप्टेंबर 2022 म्हळ्यार 2 वर्सां नंतर इलेक्शन जाले मार्चान. सप्टेंबरान आमी RTI घाली हेल्थ डिपार्टमेंटाक. हेल्थ डिपार्टमेंटान आमकां रिप्लाय केलें की फायल इज अंडर सबमिशन एंड इट इज विथ लॉ डिपार्टमेंट. सो आमी लॉ डिपार्टमेंटाक RTI घाली. लॉ डिपार्टमेंटान आमकां घालें की फायल इज अंडर सबमिशन. मागीर आमी दोनूय सेक्रेटरी लॉ आनी हेल्थ दोगांयकूय RTI घाली. दोगांयनी आमकां इग्नोर केलें. मागीर एक फायनल रिमायंडर ह्या वर्सा म्हळ्यार 9 जानेवारी 2023 आमी घालो आनी तांकां सांगलें की हे जर तुमी आमकां RTI सबमीट करना जाल्यार आमी वी वील अप्रोच द हायकोर्ट. तेन्ना 3 फेब्रुवारी म्हळ्यार गेल्या म्हयन्याक 2023 आमकां फायल नोटींग सगळी तांणी दिली. RTI रिप्लाय आमकां आयली. आतां RTI रिप्लाय कितें दाखयता
की सरकारान गोवा नॅर्कोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सीस रूल्स 2020 म्हणतो रूल्स पुढे तयार केले, रूल्स तयार झाले. हे आता फायल दाखयता. हांव हे म्हजे न्ही, हे आमकां स्वप्न पडूंक नाशिल्लीं तेन्ना पसून, आमकांय खबर नाशिल्लें इतले फुडें पावला म्हणून, पूण ही फायल नोटीस दाखयता. 6 जानेवारीक चीफ मिनिस्टर फायलीचेर सायन मारता सेईंग द प्रपोजल इज ड्रॉप्ड. केन्ना? 6 जानेवारी 2021. आता ती फायल प्रपोजल ड्रॉप्ड म्हणून हेल्थ डिपार्टमेंटाक चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान केन्ना वता? 30 जानेवारी 2023. 2 वर्सां लागता ही फायल मुखेलमंत्र्या कडच्यान हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक. सारकी म्हळ्यार कितें, हे बोवाळान हे गुंगेन ड्रग्स घेतल्यार आमी गुंगे नशे आसतात पळय, नशा मुक्त बी हे करूंक सोदना, हे फूल नाशा करूंक सोदता सगळ्यांक, इन्क्लुडींग आमदारांक. हांवें पसून हो इश्यू केल्लो तो म्हाका हांव खंयचे नशेन परतो निवडून आयलो म्हणून विसरूंक वचूंक जाय आशिल्लो म्हणून, वो आनी आमदार नवे विकते घेतले म्हणून ते भिवन आमी विसरूंक जाय आशिल्ले म्हणून. 2 वर्सांनी ती फायल हेल्थ डिपार्टमेंटाक वता. खंयचे दिसा विश्वजितांची फायल सायन केल्या तेच दिसा मुखेलमंत्र्यान सायन केल्या, पूण आतां रिजेक्ट केल्या ती सकयल पावपाक 2 वर्सां लागतात. हाजो अर्थ ह्या सरकाराची नीती चड करून ड्रग्स जेन्ना येतात तेन्ना क्लियर रांदचे ना. अजून मेरेन आमकां सॉफ्ट कॉर्नर आहा टू द ड्रग ट्रेड.